स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। हे सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण जन हो सर्वांक नमस्कारू। लक्ष दिवन ऐकयते ह्या मनोबोधाचे चल्ल्या आमकां म्हळ्यार दासबोध आमी 20 समाज फिनिश केले सांगून ते नुस्तें केल्लें म्हूण बिट्टी साकसून तें फिनिश जायना तें आमगेली मनाची अवस्था तशी जावंक ताचे खातीर आमी एक प्रथ म्हूण मात्र हे मनोबोध पूर्ण करची ठरयली तर त्या मनोबोधाक तितलेंच महत्व आसा। मनोबोधा पायरी शिवाय आमकां मुखार चडूंक जायना त्या खातीर मनोबोधाचें आवश्यक आसा। आतां हांगा मनोबोध आसा न्ही ताजी जवळ जवळ 18 प्रकरण आसात ना विंगड 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 आसता आनी टायटलां अंडर धा अशें घाल्लें तें तर हे सगळे जणू काय 18 पुराण आशिल्ले बरें तातूंत सामील आसत संपूर्ण वेदांत साऱ्या मनोबोधांत आसा। तर मनोबोध म्हळ्यार नेमकें कसलें
दासबोध आमी पळयले श्रोता आनी वक्ता हांगेर संवाद आसा मागीर मनोबोध एकल्याने सांगेल वार दिसता पण तेवें कसलें मनाला केल्ले संवाद आसा समर्थांनी कित्याक सांगता हांव तुमकां मनोबोधान कल जावंका तरी मन समर्थ आमी प्रत्येक श्लोक जाल की आमी कल म्हणटा ती जय जय रघुवीर समर्थ म्हणटा ती हे समर्थ आमी समर्थ जावंका त्या खातीर हो सगळो व्याप समर्थांनी केला की आमी समर्थ जावंका आमी म्हळ्यार नेमकी कोण समर्थ जावंका आमगेलो देह तरी जड आसता आनी निश्चळकाय आमकां मेळनाचें तर खरें चंचल आनी शक्तिमान आसता आमगेलें मन जाल्यार मन आक्कल जाल्या की अनियंत्रीत आसत आमगेलो हातान आमगेलो कंट्रोल हातून ना तें एक तर भितर आसा नाल्यार मोकाट सुटलेलो आसा ताका नियंत्रीत पयलीं कोर न्हू त्या मनाक समर्थ करता मनाक समर्थ करता कळ्ळें आनी मागीर आमकां तांणी सांगल्या की श्री समर्थांक कशें करचें कोणाल मन समर्थ जाल्लें अंतकरण पंचक म्हणटात आमी पळयल्या दासबोधान तूं कसलें आसता अंतकरण पंचकान तूं अंतकरण मन बुद्धी चित्त आनी अहंकार आनी मेळून अंतकरण पंचक जाता त्या अंतकरणाचेर साचलेले आमी संस्कार आसात ते काडचे खातीर मनशान जल्म घेतला बरोबर आनी ताका ते घालोवचे खातीर बाग येयलो ते मनाचें समजलें मन मन म्हळ्यार नथींग जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स विचार 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 आनी कळ्ळें ना विचारा रुपानच सगळें तांतू प्रगट जाता तांतू स्टोर जाता ते भायर काडटा भितर व्हरता भायर काडटा भितर व्हरता आनी बुद्धी निर्णय घेवचे बुद्धीने बुद्धी प्रज्ञा म्हणटात तर ते प्रज्ञेक कले निर्णय घेवचे जायना कले मागीर एक पंथ अशें उलयता एक पंथ तशें उलयता एक पंथ तशें उलयता एक पंथ तशें उलयता मन तर कले निश्चय जायना ताजे खातीर तें बरी द्वाड मन जर तें समनियंत्रीत केल्लें तरी मन एक फन समर्थ जालें न्ही की प्रज्ञा म्हळ्यार आमगेली इंटेलिजन्स निर्णय घेवचे शकता कल कोरका म्हूण आयदर अशी नाल्यार तशी प्रपंच करचे वेळार 100% प्रपंच करी परमार्थ करचे वेळार 100% परमार्थ करी दोन्ही सांबाळ घेवन प्रपंच करूं जाता ते कशी करचे हाजो निर्णय वेन मन सम क्लियर आसता न्ही एकच कलेपणी दाखयता नियंत्रीत आसता आमगेल्या कंट्रोलांत आसता एक पण तशी न्ही तशी असल्यारी समनियंत्रण असल्यारी ती प्रज्ञा म्हळ्यार आमगेली इंटेलिजन्स आमगेली बुद्धी निर्णय घेत न्हय ती समर्थतेन निर्णय घेवचे शकता समर्थपणे निर्णय घेतात आतां हांगा हे स्वामी आमगेले श्री समर्थ रामदास स्वामी आसत न्ही ते तांणी सगळें हे मनाचे बोध आनी सगळें केलें तांगेल आत्ता काळांतले हे म्हळ्यार गोंदवलेकर महाराज म्हणून येतात समजा गोंदवलेकर महाराज मस्त संत सती तांणी हे सगळे समर्थांगे साहित्य आचरणांत हाण दाखयलें कशें जाता कळ्ळें तांणी ती तांगेले हाजे आतां तांणी सांगलें समर्थ हे शब्दात सुद्दां 5 सूत्री पंचसूत्री आसा त्या समर्थ ह्या शब्दांत समर्थ जावंका म्हळ्यार कलकल जावंका तें तांणी सांगलें तें सगळें आचरण कोण दवरलें गोंदवलेकर महाराजांनी आनी तांगे चरित्रांतून आमी जर वास्तव वचून आनी समर्थांगेल पंचसूत्री ताका लावच्या गेल्यार दोन्ही पळया ऑपोजीट आसा ती एक संन्यास आशिल्ले एकल्यागेल 2 बायलो प्रपंच इतलो व्हड प्रपंच कुलकर्णी पद आशिल्लें तांचलें तरीके तांणी सुद्दां समर्थपणे संसार करून दाखयलो आनी हांणी तें सगळें दुनियेंत संसार केलो अखंड फिरून संन्यास आसून सुद्दां तर हे जे समर्थ रामदास स्वामी समर्थ गोंदवलेकर महाराज हांगेल चरित्र वाचून तांगेल चारित्र्य आमकां मेळका आमच्यांत उतरका ताजे खातीर ताणें सोप्पो मंत्र दिलो म्हळ्यार राम नाम घेयाती म्हण नाम घेयाती म्हूण सांगलें आनी त्या नामाची गोडवी सगळे 205 श्लोकांत बरयल्या त्या काळान गोंदवलेकर महाराजान कोण कितें विचारलें अरे तुमी गायत्री मंत्र कल्ल्या घेना शास्त्रांत ताजें इतलें महत्व सांगल्या ताजें वायब्रेशन्स हें तें तांणी सांगलें कलियुगांत तूं
ते गायत्री मंत्र घेतना मस्त ताजे कलकल सवळे अवळे पाळका लागता आतां साध्य स्वय तर राम नाम हे अशी साधे सोपे असं खंयच्याय अवस्थेन तूं घेवच्या जाता सदा येता जाता उठता बसता काम करिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळता घरी दारी शय्येवरी बहुसुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा त्यजुनी भगवत चिंतन करी नुसते रामनाम घेवचे ताका कल्ले लागना आणि फळ मात्र गायत्री मंत्रा इतलेच न्ही त्यापेक्षा जास्ती मेळटा कळ्ळें कल्ले आमगेल इन्वेस्टमेंट आसता तो कल्ले ना आप्यापी चलता तें एक पण सवय जाली की तें आपोआप चलता अध्यास म्हणटा ताका सहजपणान चलता तें सायकल चालयतलो आनी कशी आरामात चालयत की गप्प मारतची फ्रेंड्स सगळे सायकल करून वता ती तांकां अभ्यास जाल्लो आसता तांकां बॅलन्स चुकना केन्ना बॅलन्स चुकना नवीन शिकतल्या कशी सम पळोवन चलोवंक लागता तशी तांगेल जायना तशी रामनामाची एक पण सवय लागली की तांचो अध्यास म्हळ्यार सहज जाता श्वासावरी आमगे श्वास घेता आसत आमकां कळटलें श्वास राबू गेल्यार मात्र आमकां अशी जाता एकदम तें एक तर तांणी सांगल्या मन समर्थ जालें की प्रज्ञा आपोआपी समर्थ जाता आणि आपोआप समर्थ जालेली ती बुद्धी सम निर्णय घेता की कल करका कल ना अशी आतां प्रज्ञ समज आनी निर्णय घेना पडत कार्य करका तशी नुसते निर्णय घेवन प्रज्ञेने इंटेलिजन्स आपणाल बुद्धीने अशी करी म्हूण निर्णय घेतलो करची कोणें प्रत्यक्ष आमीच करका न्हय आमीच म्हळ्यार कलें आमगे शरिरान करका ताजे खातीर पयलें हें म्हळ्यार कलें तातूं आमी निरपेक्ष करूं शिकता निरपेक्ष म्हळ्यार कल्लें की हें कर्म रामागल इच्छेचेर सोंपोवचें तूं हाजो मालक आस देवा तूं कशी सांगल तशें हांव करता तूं कशी इन्स्ट्रक्शन दिली तशें हांव करता जाल्यार मगल कौशल्य वापर करता नुसत्या पाट्या टाकायच्या अशी न्हय ऑफिसान थोडे लोक आसता ती काम चोर ही कॅटेगरी न्ही सगळे कॅटेगरींत आसता झाडूवाल्या धोर न्हू CEO थाय काम चोर आसता ती स्वता कल्ले करना ती फक्त दुसऱ्यांचेर ते उंटार बसून शेळ आंबुडतात न्ही तशी ती काम करता आसता आमकां तशी करची ना देवाचेर सोपयलें म्हळ्यार करतलो देव पळोवन घेतलो आमी आराम ताजे फळ चाखया म्हण ना फळांची अपेक्षा ना की देव आमकां दितलो आसत तो सगळें ताणें प्रोविजन केल्या तर तो जे दिता ताजे कृतज्ञत म्हणून आमी ताल एम्प्लॉईज आशिल्ले तरके आमी 100% आमगेलें उमतून आमी सम कौशल्यान काम करपा उलट टेन्शन आसना आमगेलें शिकले आसता न्ही काम आमगे स्वंत घर आनी भाड्याच्या घरांत हो फरक पडटा स्वता घर आसल्यार आजी उदका टाकी भरली की ना म्हूण वयर चडय ते उदक चडय हें तें सगळे प्रॉब्लेम्स आसतात वयर जायना पण आमकां वयर ते गच्चीर चडूं जायना टाकीचेर तेमीच मस्त जाण घर विकून दुसरे भाड्या घरांत येतात एपार्टमेंटांत राबू येतात जाल्यार मागीर हें सगळें लफडी करचें जायना ती तशी आमकां हांगा कलकोरका रामाचेर सोंपोवन दिली की तो तशी पळोवन घेता म्हळ्यार आमकां टेन्शन ना फक्त आमी कल करचें इमाने इतबारे स्वता गेले आमी कोणाकय फसोवन जाता जाल्यार मनाक फसोवचें जायना तेणी तें मन चंद्रगुप्त सर ताले सगळे रेकॉर्डिंग आसता अभी रेकॉर्डिंग चालू है म्हण येता न्ही मस्त म्हणटा कले हाजें तशी तें रेकॉर्डिंग चालूच आसता आमी फट्टी म्हूण म्हणूंक जायना ना आमी अशें कर न्ही हें हांव कर न्ही CCTV लायिल्लो आसता थंय भितर कळ्ळें तर तें आमगेलें समर्थ काम जावंक जाल्यार आमी आमगेलें 100% दिवंका आणि स्वधर्मेची चाले सदा उत्तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा प्रत्येकल्यान तूं तोच सर्वोत्तम बसला आणि तो सगळे बाजूनी मल्ल्या पळयता असो तो सगळे बाजूनी असो मालक पुणी एक एकले CCTV कॅमेरा लायतात तो CCTV कॅमेरा बंद करून दवरूं जाता बुदवंत असले म्हळ्यार ते मालका दिसूं नये म्हण आपण हांगा कल करता गोल मालक तशी हांगा चलना कल्या म्हळ्यार हो मालक सगळे कडेन असो व्याप्त आमगे हृदयांतूय असो आनी सगळे कडेन तो रेकॉर्डिंग करून दवरतात आराम बसला जाल्यार तोच करून घेता तागेले सत्तेन सगळें चलता तावळ हे कर्मफळा त्याग करचो म्हळ्यार आमकां टेन्शन ना वेळेर आमकां सगळे अन्नदाता मुखार येतले थंय मनोबोधांत तो अन्नदाता आमगेलो आसो
बरें काम करच्याक आमकां कॅपेसिटी आसता न्हय म्हणून समर्थांनी चवथे हांतकल सांगलें ते कर्म सम 100% दिवचे खातीर आमगेलें पयलीं शरीर आनी मन समर्थ आसता तें नेगेटीव थिंकींग करचें ना पॉझिटिविटी आनी व्यायाम हें तें करून आमगेलें शरीर समर्थ सम खावचें पिवचें न्हीद काडची वेळेक रेस्ट घेवचें आपापणा वया प्रमाणे समज स्वता शरिरात सुद्दां काळजी घेवची हां कडे मारुतीगल उपासन म्हणून तांणी लायली समर्थांनी युक्ताहार विहार असचे सांगले आणि देहे दुःख ते सुख मानीत जावे तर देह दुःख जाल्यार व्यायाम कोणचे हें जाल्यार ताजे बेजार पावना ताज्यान ताकद वाडता काम करचे खातीर अशी कोर न्हू जर शरीर समर्थ जालें 100% दितस ती फळाची अपेक्षा कर न्ही बुद्धी प्रगल्भ जाल्या हां आनी मन नियंत्रीत आस तस वेळा कल जाता हें समज एका अर्थान एक येता पयलीं मन नियंत्रीत जाल की बुद्धी प्रगल्भ जाता बुद्धी प्रगल्भ जाल की आम सम निर्णय दिता की हें काम करी तें काम करी म्हणून त्या प्रमाणे आमी 100% म्हळ्यार तो मन हेंच होच आमगेलो देव आसा खरें म्हळ्यार मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बडा न कोय मन उजियारा जग जग पहिले जग उजियारा होय जाल्यार इस उजरे दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाय तें अनियंत्रीत दवरचें ना तें जर नियंत्रीत जालें तर समची बुद्धीक ते आज्ञा दिता की आतां सम निर्णय घे आनी कल कर तें सांग हां बुद्धी आनी हें प्रक्रिया जावन मेंदू आनी मनात प्रक्रिया जावन बुद्धी तयार जाता ती बुद्धी आमगेल्या इंद्रियांक चालन दिता हें कर्म करी म्हूण आतां तें कर्म करतना कल्ल करचें सम आकलन जावंका आमगेल्या मनाक एटेंटीव आसका तेमी ती आमगेल्या भितरलो गणेश आनी शारदा ही जोडगोळी जागृत आसका जागृत दवरून मेंटली प्रेजेंट फिजिकली ऑल्सो प्रेजेंट आनी तें काम करूं घेवचें तें गमटेय जाता फळाची अपेक्षा दवरची ना शारिरीक श्रम करचें हें कोण 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 हे चार सूत्र जालीं की आमकां शेवटी कल मेळटा आमी मुखार मुखार वचून गमटेय काम करता ती आम प्रमोशन मेळ न्हू शेवटी एक अवस्था अशी येता की अरे वा कितलें गमटेय काम जालें न्ही आमीच आमगेले कामाल्याक आमी पळयता ती अरे वा इतलें गमटें कशी देवान करून घेतलें केन्नाच करून घेतलें म्हणून कळ्ळी ही एक तांकां हें जाता कळ्ळें कशी जाली म्हणून कळ्ळी आनी एक नमने आनंद येता प्रसन्नता येता ते ती तुर्यावस्था म्हळ्यार कळ्ळें की अगदी लास्ट अवस्थेन तटस्थ जावन तुमीच केलेल्या कामाल्या तुमी पळयता ही तुर्यावस्था जाल्यार एक्चुअली अनुभव निश्चळ परब्रह्माचो अनुभव येवच्याक तुर्यावस्था दांटून वचका ना जाल्यार कल जाता तुमी मेडेर दवरले बसल्या ती तुमकां हांगाच प्रलोभन प्रपंचाच प्रलोभन आसता परत परत ताण हाडटा मन आनी परत आमी प्रपंचान गुंततात तुमकां एक सांगता गोंदिवल्याक लोक वतात न्ही तरी हे म्हणटाले खंय गोंदवलेकर महाराज म्हणटाले हांगा एसटींतल्यान उतरतना तुमी हांगा नाम साधन करूं येतात ताळ तुमकां निश्चिंत जावंका म्हणून तो कली उडकी मान झाडार वचून बसके आनी सांगके आपण कली आसा आपण हांग रिगिना गोंदवल्यांत आपणा रिगिना तुम्ही वचून आराम एन्जॉय करून राम नाम घेता बैसात आनी येयात तुमगेलें काम जायना पडे आपण हांगा बसता म्हणून तर ते 5-6 दिवस काय जो सप्ताह आसा तो इतलें बरें वता सबंद म्हळ्यार तुमी ट्रान्सांत वचून बरें आनी परत घार वचूंक येता ती एसटी स्टँडार वचून कितें जाल्लें ते प्रपंचीक लोक मेळटात अरे तूं केन्ना आयलो हे केन्ना आयलें जालें तें शनी देवाने आमगेल्या हाजेरी कली देवाने उडकी मारलीची मात्यारी की परत ते रामनामाचो जो इफेक्ट आशिल्लो तो कमी कमी जायत वता आनी परत आमकां तें राग लोभ मोह मद पुरे आमकां आपणागल दिशेन प्रपंच आपणा दिशेन ताणटा इत्या म्हळ्यार आमी अजुनी ते तटस्थ भावान थावन मुखार वचना ती पेलदिकान वचना ती तेमीच समर्थ सांगता ते पेलदिकान आमची मीत जायना ते गुरुंगलेची हें जावंका कळ्ळें तर ताजे खातीर पण हे सगळे टप्पे करच्याक मनाक नियंत्रीत कशें करचें आतां मन आसा तें आमगेलें तूं सांगता एक अप्रूव जाल्लें चेडूं न्ही म्हातारपणान जाल्लें चेडूं
तशी मस्त कष्ट काण मनुष्य देव मेळ्ळा आनी मनशागल मन मेळ्ळा ते इतले उपयोगी असं हां जाल्यार ते सध्या असमर्थ असं इतले चंचल असं ते एक जागेर बैसना बरी उडउडी उडी मोयशी ताका सांबाळू जायना ताका दवरूं जायना ताका कसलें शिस्त लावचें जायना कसलें जायना पण ताका सोंड दिवच्याकय जायना कळ्ळें म्हळ्यार समर्थ सांगता ती हे होच देव असो कळ्ळें म्हळ्यार गीतेन तरी सांगल्या की विभूती योगांतू की मन ही मगल विभूती असो तेमी ती ताजी पयली पूज करका हां जाल्यार नुस्तें पूज करून त्या मनाक कळका नवे आपणा कल खातीर पूज करता असो ती म्हणून तांणी कल म्हळें मनाक समजावंका तर मनाला संवाद सादका कसल्या रे चेडा तूं अशी वागता हां आमगेल चेडूं आमगेल बिलकूल आयकना तसले वेळार शेवटी संवाद सादच्याक हांव म्हणा हांव काळजी दिसना चेड्याक कशें जावचें हुडूड मुये घाल मुखार कशें जावचें हां म्हणून तर एक दिवस ताका धरून बसयता यो हांग बैस म्हणल्यार आमी अशी गप्प मारता बशा यो कशेंस तूं हां बरो आस न्हय हां बरें आस ना तूं म्हणा सज्जन आस तूं कितलें बुदवंत आस कितले तुज्यान गूण आसा तूं कल्पन तरी आस की हां तूंच देवाक अवतार आस देवूच आस तूं प्रत्यक्ष हां आमगेल एकुलते एक चेडूं आमी नवसा सायासान घेतिल्लें देवा म्हाका मनुष्या जन्म दी मनुष्या जन्म दी मनुष्याल मन दी म्हण मागून मागून तुका मागून घेतलें आमी आनी तूं कल्ल्या मा अशी बिगडता हां अशी बिगड नाका कल तुगेलो प्रॉब्लेम कल असो हां तर ताल्ल्यागी मनाक मित्र करचें समजा तेमी ती आमी स्वताच की तटस्थ जावन तागेल कल बाबा प्रॉब्लेम्स आसतले म्हण पळोवंका कळ्ळें कल प्रॉब्लेम्स आसतले हें पळोवंका आनी ते जरी समर्थ म्हणटा ती समर्थां बरोबर कळ्ळ्या मन आत्त सद्या असमर्थ आस चंचल आस जाल्यार दॅट इज द ओनली थिंग ताजे युटिलिटी इन्फिनीट आस युटिलिटी म्हळ्यार कळ्ळें उपयुक्तता इतलें आस की तें आमगेलें यान म्हळ्यार अंतराळ यान म्हणटात न्ही आतां चंद्राचेर आनी वतना चार चार ताजी हें आसता ती कळ्ळें पार्ट्स आसता ती ते एक कक्षेंतल्यान दुसरे कक्षेक वतना एक एक गळ पडटा तशी त्या मनाचे बहिर्मन अंतर्मन अंतःकरण चित्त सगळे ते भाग आसत ते एक 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 गळ पडका भितर वतना भितर अंतर्मुख जातना बहिर्मुखतेंतल्यान अंतर्मुख जावंका ही 11वी दीश आस 11वी दीश आमकां 10 दीश मात्र गत आसत जाल्यार गुरू सांगतात 11 दीश आसत ती आपण दाखयत तुमकां कळ्ळें तर ते सूक्ष्म यान आसतें तर जर तुरये पर्यंत वचुल्यार आमी म्हणटात मनाक तुरये पेल्दिकान वचुल्यार कल्लें ताका कसलेंय दुख्ख जायना पण मन कबूल जायना कल्ल्या म्हळ्यार तुरयेला थंय वचचें म्हळ्यार मनाचें उन मन जावचें म्हळ्यार मनाचें अस्तित्व व्हरना हां तूं मोर्न मल्ल्या यो म्हळ्यार कोण तयार जाता हां एक फावट ते गुरून सांगलें आपण आत्त तुमकां हें मोक्ष मेळोवन दिता मत सांग कोणें मरू तयार आसा तुवें कोणें ना हांव घार विचार येता म्हणटा ती कोणें तयार जायना म्हळ्यार एक नमन्या भंय बसल्या तर त्या मनाक विचारता मना तूं कसल्या मा तूं कसले खातीर भिल्ला तावळी मनाक हगूर उलोवच्या उद्युक्त करना पडे ही द सायकोलॉजिस्ट कोण श्री समर्थ त्या मनाक विचारतात हे मना तूं कल्ल्या कल प्रॉब्लेम कल आसा तर ते सांगता म्हाका भंय दिसता तूं कल्ल्याचो भंय दिसता कल्ल्याच इतलें भंय दिसता तर मन सांगता कल्ल्याक भंय दिसूं नये सगळे कडेन भंयची भरल्या आत्त कल जातलें घडी कल जातलें कसलें आपणाक कळनाची खंय आपण आस खंयच्यान खंय वतलो आपणाक गती कली फाई कसलें कळना तेमीच म्हाका भंय दिसता मित्र करूं गेल्यार केन्ना पूण वाट्टेल तेन्ना दग दिता ती कोणें आनी कले करूं गेल्यार पास जातले की ना पास कळना अभ्यास करूं गेल्यार परिक्षा वेळार उडास येता म्हूण सांगूं जायना कसलें करूं वचात तुमी तातूंत आमकां यश म्हूण येना तेमीच भंय दिसता न्ही तर हे भंय कशी तर ते सांगता ती भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे ही सगळी सृष्टीची भयान व्यापून गेल्या हां आणि तेमी ती समर्थ सांगता ती बाळा भियू नाका
भवाच्या भये काय भीतोस लंडी, हे डरपोक मना भिऊ नका, धरी रे धीर धाकासी सांडी. हं? तरी सगळ्यात जो हो सृष्टी करत जो असो, तू सृष्टी भयान व्यापलेली दिसता जाल्यार सृष्टी नश्वर आस, ताज पेलदिकान राबून तो श्रीराम पळय तुका आपयता मस्त पण तस जाता. आमी घरांत आसता ती बागलांत उज्ज लागता, उज्ज लागल्यार बागलाकच उज्ज लागली न्ही तें भायर पडूंक जायना ती. पण आमी पळयल्यार त्या उज्जा भायर ताणू आमगेलो परमेश्वर आमकां आपयता आसता, यो यो भायर यो भायर यो. थोडे रिस्क घेवन ठपक्कन आमी भायर पडका, थोडे लासले तरी हरकत ना, कांय जायना. तशी भितर भितर वतना मन वत्त म्हळ्यार तें खंय वचना, तें मन उन्मन जाता म्हळ्यार मोर वचना, तें ऑन द कॉन्ट्री तें व्यापक जाता. हाजे खातीर एक उदाहरण म्हणून सांगता. एक न्हंय वाळवंटांत वचली, चुकून सहार वाळवंटांत सगळे कडेन रेताडाची, खंय उदका अंश ना, तरी ते उदक पुरे आटच्या लागले न्ही, ते लुप्त जावच्या लागली न्हंय, भिल्ली. अयो मगला आतां अस्तित्व वतलें, हांव खंय वचूं. तरी त्या हान्ने सांगलें, वाळवंटान तिका सांगता रेतीने, पळचेरडा तूं हांगा चुकीच मार्ग चुकून हांगा आयल्या, आतां तूं परत वचूंकय जायना, मुखार वचूंकय जायना. मुखारी मस्त आसा, मागशी परत वचचें मस्त आसा, तितली ताकद तुज्या शरिरान ना आतां. हां, तरी कल करची, तरी म्हाका जगचें. तरी एक सांगू हांवें, तूं ह्या फॉर्मान जगचें शकना न्हंय म्हणून, जाल्यार परत तूं न्हंय जावन येवचें जाता तुका. कशी? हांगा इतलें वत आसा न्ही, वाफेंत रुपांतर जातलें तुगेलें. हां, आनी तूं वाफ जावन वयर वच, मोड जा, आनी मोड वाऱ्यान वचून वचून ते पर्वता थंय वतली किंवा खंय, आनी सगळे कडेन पावस जावन पडत. हां, आनी तांतून झर निर्माण जातले, आनी ते झर एकडे येवन परत तुका न्हंये स्वरूप येतलें. आनी तावळ मात्र वाट चुकू नाका, वाळवंटांत येवं नाका म्हणून. तर तेमी ती भिवू नाका. जाल्यार त्या हाका भंय आसता, कित्याक म्हळ्यार विश्वास ना, त्या रेताडाचेर विश्वास ना. तशें आमगेलो सद्गुरूचेर आमगेलो विश्वास ना. ते सांगतात यो तुरयो ओलांडी, म्हळ्यार परत तुका भंय ना, परत मागशी सरचें भंय ना, मुखार यो, तूं व्यापक जातली. हे मना तूं व्यापक जातलो. हां, आनी तूंच परमेश्वर आसा हाजें तुका, आनी ताजें सूख इतलें शाश्वत सूख तें केन्ना तुका दुख्ख म्हूण मेळचें ना. त्या खातीर तांणी हें सांगल्या की त्या खातीर हें ताका धैर्य दिवचे खातीर, त्या मनाक धैर्य दिवन, कित्याक म्हळ्यार ताची उपयुक्तता मस्त आसा. ताका कशी हें करचें. पतित पावना जानकी जीवना, वेगी माझ्या मना पालटावे. पतित पावना जानकी जीवना, मिथ्या शब्द ज्ञाने तुझ अंतरलो, मिथ्या शब्द ज्ञाने तुझ अंतरलो, संदेही पडलो मीपणाच्या, संदेही पडलो मीपणाच्या, वेगी माझ्या मना पालटावे. पतित पावना जानकी जीवना, सदा खळखळ ही गुणांची घडे, सगुण नातुडे ज्ञानी गर्वे, त्याने ती वेगी माझ्या मना पालटावे. पतित पावना जानकी जीवना, सदा खळखळ ही गुणांची घडे, सगुण नातुडे ज्ञानी गर्वे, सगुण नातुडे ज्ञानी गर्वे, वेगी माझ्या मना पालटावे. पतित पावना जानकी जीवना, रामदास म्हणे ऐसा मी पतित, ऐसा मी पतित, ऐसा मी पतित, मी पणे अनंत आतुडेना, मी पणे अनंत आतुडेना,
आतुडेना वेगी माझ्या मना पालटावे पतित पावना जानकी जीवना वेगी माझ्या मना पालटावे पतित पावना जानकी जीवना. जय जय रघुवीर समर्थ. त्यामिती हे आम्ही करुणा कोणागल शेवटी समर्थांक ह्या मनाक सुधारच खातीर आम्ही कशी देवाला प्रार्थना करतात न्ही. मगल चेडा बरी बुद्धी दी देवा, बरें मन दी, तागल मन पालटी. तशी मगलेंच मन देवा वेगी माझ्या मना पालटावे. हा मिथ्या शब्द ज्ञानात गुंतला आणि अंतरलो तुझं संदेही पडलो मीपणाच्या. त्यामित वेगी माझ्या मना पालटावे. खळखळ खळखळ ही गुणांची गडे सदा खळखळ. हांग ह्या मूर्त्या थंय त्या मूर्त्या, इतले देव, इतले देवस्थान, इतली पूजा, इतली सामुग्री सगळे तांतुले नेमके खंयचे सगुण देवत्व खंयच्यातूय म्हाका दिसना. कले म्हळ्यार देवत्व आसतल तांतू पण म्हाका दिसना. कले म्हळ्यार हांव संदेही पडला. मिथ्या शब्द ज्ञानाने अंतरलो तुझं. सगुण नातडे ज्ञानी गर्वे. म्हाका कितलं ज्ञान आसा शास्त्रांतू इतलें वाचल्या हे सगळें सब झूट आहे. सगुणाची कल्ल्या पूज करची हे क्रियेवीन वाचाळता. तशी ज्ञान आसा म्हणून गर्व जाला. अनुभव खंयचोय ना, खंयच्याचोय ना, सगुणाचोय ना, निर्गुणात तरी नाच ना. तसला फक्त ज्ञानी म्हणून गर्व. त्यामुळे ती सगुणय मेळना आणि निर्गुण तरी कळनाची. त्यामुळे हे परमेश्वरा, हे पतित पावना, हे जानकी जीवना वेगी माझ्या मना पालटावे. समर्थ रामदास स्वामी सगळे स्वतःचेर घेतात. कल्ल्या घेतात ती तर त्या हातान वचूल्या ती. त्या जेन्ना घर सोड आयले 12 वर्साचे शिल्पाप कसले तांकां 12 वर्स थंय रामान दर्शन दिनिशिल्लें. कसले हलाखीचे दिवस काडले. त्या वेळार अशी तशी मनाचें सगळं चंचलत्व कितले साधन केले तरी तांगें वचनाशिल्लें. शेवटी ते देवाक शरण गेले. हे पतित पावना, हे जानकी जीवना वेगी माझ्या मना पालटावे. रामदास म्हणे ऐसा मी पतित मग गोत्तच रे हा पापी असं जाल्यार मी पणे अनंत आतुडेना. पापी आशिल्ली ती मगल मी पण वचना. कल्ल करू तुगल मदती शिवाय हे जायना. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे दिधले तुला देवा. ते काढून घ्यायाचे काम तुला दिले. अशी ते कर्णागल चिलखत श्यामगल अंगाक मी पण खिचून बसल्या. हांव 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 रे हांव केलें अशी. त्यामुळे ते आमकां अनंत तरी कळनाच. खंय थान देह सुद्दां आमगेलो आमकां कळना कसली चल्ल्या म्हण भितर. आत्म म्हळ्यार कल्ले म्हण कळना. तर ते निश्चळ परब्रह्म जे दिसना भासना ते कळचे केले हांवें. तुर्या म्हळ्यार कल्ल म्हण कळना. क्रोध लोभ मोह म्हळ्यार नेमके कल्ले. ती कशी त्रास दिता ती. आमगे शत्रू गेले लूप होल्स आमकां गोत्तच का ती टू फाईट अगेन्स्ट देम. आमकां गोत्तच का ती शत्रू गेले लूप होल्स कल्ले सत्ते तरी मात्र वी कॅन फाईट देम. फाईट तेव्हा आमकां कल्ले गोतना. फक्त आमी कल करतात मी हा पापी असं. त्यामुळे ती मगल मनाची दिशा पालट वेगी माझ्या मना पालटावे हे सद्गुरू म्हणून समर्थ रामागल प्रार्थना करतात. आणि तीच प्रार्थना त्यांनी आमचे खातीर केल्या आणि सांगल्या ही प्रार्थना म्हणा ती. तरी त्यांनी मनाक मित्र करून त्याला तटस्थ जावन हो संवाद साधला मनोबोधांत. त्यामुळे ती कल जाता मन हें जालें की भय कमी जाता. मन चिकेन कंट्रोलांत आयलें की बुद्धीक समज कळटा, कल निर्णय घेवचो. मनांतन बुद्धी जाता. बुद्धींतन खंय वतात आमी कर्म मार्गांत वतात. कर्म मार्गांत कशी देवाचेर सोपोवचें. हांव करता न्ही कर्तर श्रीराम असं तांचेर सोपोवचें जाल्यार 100% हांव दिवंका. तर 100% दिवच्या जाल्यार शारिरीक क्षमताय वाडोवंका.
हें सगळं कोण मुखार 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 वत्त जावन आमी निरपेक्ष सगळ्यांक सेव करतात, स्वताली करतात ती दुसऱ्यांगेली करतात. आनी हें कोण करता? मन आनी शरीर, देहात्म योग. देहय जावं मनय जावं, मन एकलें करूं शकना, देह मनात साथ ना जाल्यार देह करूं शकना. तर दोन्हीची साथ मेळ्ळी आमी तें करता ती. म्हणून मनोबोधाची आवश्यकता आसा. आनी मनोबोध कोण कोण कोर न्हू, आमी कड्डेर कालाक कोणा मनोबोधाचें पथ्य पाळच्या कळ्ळें की तांकां दासबोधांतलें वखद समज लागता. वखद घेतना सुद्दां तें होमिओपॅथी वरी चिके क्लिश्ट जाल्यार हें सान म्हूण दिसता, मनोबोध येदेशें म्हूण दिसता, जाल्यार तें सान ना बा, गहन आसा. कळ्ळें? मागीर सगळ्याचें सार निवडून हांवें कळ्ळ्या जाल्यार तें इतलें सान आसा, पाठ करचें सोंपें. आनी संवाद आसा, हांगाय संवाद आसा. जाल्यार समर्थांनी मनाल्या केलेले संवाद आसा. ताम चेडूं कशी बसता न्ही, घोप करून न्हू, म्हाका खबर हां सांग, कल सांग तें सांग अशी. तरी हातीर्थान हात फिरान मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व भावे सर्व जनी निंद्यते सर्व, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, जनी निंद्यते सर्व सोडोनी द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. कळेल? सगुण पूज म्हणकलें प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा. चिंतन करचें म्हळ्यार सदाचार हा थोर सांडून येतो, जनी तो चितो मानवी धन्य होतो. हें असलें सगळें मनाक चुचकारून हें कोण हांवच न्हय तुका, भिवू नाका. भयेच कसलें कारण ना. आपणास न्ही, आपणाक तशी भंय दिशिल्लें जाल्यार हांव पळय रामाक प्रार्थना केली आनी रामान सर्व तोपरी म्हाका मदत केली. आनी हांव खास तुजे खातीर आयला मना, तुका मार्ग दाखोवचे खातीर. यो म्हगेलो बोट धर मा, म्हगेलो बोट धर, हांव तुका सगळें सम करता, आनंदी करता. आनी सगळें दांटून वचूं ना पळय, एक नमन्या तुरयेश थंय येना पळय, तटस्थ जायना पळय, फक्त भंय व्हरता की परत त्या खड्ड्यान पडूं म्हणून. परत परत प्रपंच चालू आसा न्ही आमगेलो, परत परत आमकां मोह जाता परत वच्चा. हांव हें करता, हांव तें करता म्हणून ब्रह्मानंद महाराजांनी आमगेले गोंदवलेकर महाराजांक सांगलें, महाराज हांव मात्ती टेकल तांगेले पांयार वयरी काडनाशिल्लें. तांणी सांगलें की मगल पुरे आत्तां थंय मस्त शिकिल्ले तें सगळी विद्या तुमगे चरणान दवरल्या, ताजो परत म्हाका कसलो स्पर्श नाका. इतलें तुमी वचन दियात, तुमी स्विकारलें म्हणून सांगात, तुमी घेयात ती, म्हाका नाका म्हणून. तरी मात्र तें घेतलें म्हणून सांगात ती, तरी हांव मात्ती उबारता म्हणून. आनी नंतर तांणी केन्नाय आपणाल विद्वत्ता दाखयली आनी राम नामाचे महत्ती शिवाय दुसरें कसलें सांगले. तसलें म्हळ्यार विद्वान मनुश्य जालें. तांणी ते सांगता ती की मिथ्या शब्दज्ञाने तुझं अंतरलो, संदेही पडलो मीपणाच्या, सदा खळखळ ही गुणांची घडे, सगुण नाथुडे ज्ञानी गर्वे. रामदास म्हणे ऐसा मी पतित, मी पडे अनंत आतुडे ना. जाल्यार तूं भिव नाका, हांव कश्ट काणू हाजी युक्ती सोदून काळ्या आनी तान कशी भायर पडयत. ती युक्ती म्हाका गोत्तशील न्ही, ती आपणा शेर्प जाला. हिमालयार वच्ची मगल ताकद आसा आनी हांव तुका काय घेवन वचूं शकता. तेमी समय यो, हांव सांगील तशी वाग आनी समय यो. त्या वेळार मनांत चलबिचल जिके कमी जाता. कळ्ळें? कमी जाता. भंय म्हळ्यार कहलें आमकां मन म्हणटा म्हाका भयातीत जावचें आसा. अरे पण भयातीत आपोआप जायना. भयातीत ते संत आनंताय. हांग बसल्या हें प्रपंच सगळें भय्येने भरलेलो आसा. प्रपंच कोर नाका म्हणना, जाल्यार त्या प्रपंचान तूं प्रपंच चलयतलो जो ताजे मागशी राबून तें चलयतस न्ही, तागल उगडास करी, तांचेर सोंपय, तो खरें करता. तूं कल्ल्याक भाव खाता, तूं कल्ले अवकात आसा, तुका देहांत कल्लें चल्लें हें सुद्दां तुका कळना. कल्लें खाण चड उणें जाल्यार पी उसूर जाता पातळ उदकाडें. कल्ल उपयोग तुगेले कसलो करूं शकता तूं? हे देह सुद्दां तुगेले हातान ना, मन तुगेले हातान ना. तर त्या देवागेले आनी सबंद भयान व्याप्त जाला. आनी जे संत आनंत आसा न्ही, भयातीत आसा.
ताजी पेलदी कान पळतो तुका आपयतस उज्जला गेल्यास घराक. अरे तू ह्या घरान तुझ्या प्रपंचान तू शिरकून पडल्या रे, तू लासून मोर मतलो. तुका मनुष्या जन्म फुकट घालयत तशें घालो नाका. तो आपण तुका साद दितस, आपण तुका आपयतस. आपण तुका येवच्या जायना न्हय, पण हांव भितर आयला उज्जाडटा न्हू तुजे खातीर. ह्यो मगल बोट धर आनी यो भायर. अशी अशी तो संवाद आसा. हे संवाद आसता न्ही ती हे अशीच फिनिश करका एक प्रथ आसा म्हणून मनोबोध करूं घेयनी आमी. तरी हे मनोबोधांत न्हू आमगेल्या दासबोधांत आमकां समज शिरकाव मेळटा. आणि दासबोध वाचिल्ल्याचें समची कळच्या लागता. आतुडे म्हणटात न्ही, आतुडे म्हळ्यार कळचें, समजचें, उमजचें. संत संगतीने उमज आणुनी मनी पुरते समज. संतांग संगतीन उमजता म्हळ्यार ग्रास्प जाता जाल्यार परत परत विसरचे शकतात. म्हणून परत परत तें मनांत हाडून ताजें रवंत करता, चिंतन मनन करता, त्यावेळेस तें घट्टी जाता. तें सगळें मनोबोधा साह्याने सान नटशेलान तुतांनी दिल्या. तर आतां आमी हें करया ताजे खातीर ते तुरये भायर पडचे नंतर. जाल्यार तुरये लागताय तरी पावंका न्हय आमी. आनी तांचे भायर नंतर ते पडच्याक ते आमकां कले करका लागना. आमी तुरयेर समज स्थिर जाली तटस्थ भावान तूं की हार दिसून घेवन आमकां समर्थ मुखार व्हरतात. आमकां वाट दिनात, परत परत चान्स दिनात मागशी वचचो. ह्यो हें चेडूं इतल्या आयल्या हां हाकात एकदम ते बास्केट बॉल आशिल्लें न्ही, एक तो पयलीं जोक पळयल्लो हांवें. एक बास्केट बॉलान तूं एक उंच चल्ली आसत, ती करतना ती गलकी चुकली दिसता. तर ते रेफ्रीन तिका आवट म्हणून हें केलें, घोश केलो ती आवट म्हणून. तर ती कितलो कोप आयलो आनी ती इतलो होडी आनी तो येदो असो माणी म्हळ्यार बुड्डो शिड्डू असो चिके शॉर्टी. रेफ्री ताका फिजिकली उबार न्हू तिने त्या बास्केटान बॉला वयर घालो. तो थंय शिरकून पडलो. हो एक जोक आसत. पण तशी आमी तुरये थंय वचूल्या री कड्डेर समर्थ आमकां विचारना ती तुका येवचें आसा की ना म्हणून. तुरयेन जर आमी स्थिर जाली आनी समर्थाची आ सेवका वक्रपाय यो म्हणजे मगल विश्वास आसा. धर मगल हात म्हळ की हात जर दिल्लो घप्प करून ताण घेतात. फिजिकली उबारून आमकां भितर व्हरतात. त्यावेळेस आमगेलें मन उन्मन जाता, मन ना जाता. जशी ती न्हंये गेली वाफ जाली न्हंये उदकाची आनी कड्डेरी ती वाफ मोड जावन सगळ्यांक जीवन दिता. पावस पडयता, उदक दिता, झर व्हांवता ती न्हंय येता जाल्यार त्या वेळार ते न्हंये उदक कितले गोमटे जाल्लेले आसता. सागरांत मेळ तिका खारसाण मात्र मेळटा. जाल्यार हें तशें न्ही, प्योर उदक, प्योर उदक. तशी सगळ्यांक हातूंत देव पळोवन सगळ्यांक सेव करता सुट्टा तें मन. आनी अगदी म्हळ्यार आनंदी आनंद आनी स्वानंदान तूं रमता. त्यावेळेस कायम तो मनुष्य समर्थावारीची कायम मनशांती मेळटा. समृद्ध मन जाता, मनशांती मेळटा आनी कलें प्रसन्नता येता, समाधान. कल्लें हें मेळ्ळ्यार समाधान, तें मेळ्ळ्यार समाधान अशीच कल्ल्याचेर अवलंबून समाधान. शांत बशा म्हूण दिसता, शांत बशा म्हूण दिसता, कसलें कसना. तरी आमी करता आसता ती, पण आमगेलें मन शांत आसता आनी सतत ते रामागले पतित पावना जानकी जीवना वेगे माझ्या मना पालटीजे पालटावे म्हणून साद घालता आसता. समर्थान केलेली प्रार्थना म्हाका भोवच आवडली ती, म्हणून आज घेतली. आता मी त्या मनोबोधाचे हे सूर करूया पटापट. हे आवश्यक असं. आतां तो आमी 92 थंय घेतिले. जय जय रघुवीर समर्थ, जगी पाहता देव हा अन्नदाता. पयली सांगिल्ली वरीची जय जय रघुवीर समर्थ सगळ्यांनी घोश करका. तांगेल हान तूं म्यूटार दवर न्हू, कारण ऑनलायन आशिल्ली गोंधळ जाता, त्यांनी तशें नाका. जगी पाहता देव हा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता. तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे, मना सांग पारे तुझे काय वेचे. जय जय रघुवीर समर्थ. अथंग समर्थ सांगता ती जगी पाहता देव हा अन्नदाता. आमकां अन्न कोण दिता? देव दिता. कशी? देव दिसता वे दितना दिसना.
आमी खंयच्यान हाडटा ती भाजीपालो बाजारांतल्यान हाडटात. बाजारांतल्यान हाडटात, देवान खंय दिल्या म्हणटात. बाजारांतल्यान हाडटा. बाजारांत खंयच्यान येता? शेतांतल्यान येता. शेतांत खंयच्यान येता? मातयेंतल्यान येता. माती कोण दिली? उद्दा कोण दिले? पौष्टिकता कोण दिली? वाड्डेल कोण येते? रुखाक, त्या हाका भाजीपाल्याक. तो अन्न. अन्न उगयतलो तो आमचे खातीर ते उगयता. कडे ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. शेतकरी येता, ते हाक विकता, कडे शेवटी आमकां तें मेळटा, आमगेल पोटां वता. आमगेल पोटां वचना फुडें तें जिरोवनचें काम सुद्दां तोच करता. तसलो तो अन्नदाता. अरे तुम्ही हे मध्व मुनीश्वर स्वामी रमापती धरी माझा अभिमान करी. तांकां रामा बद्दल इतलो अभिमान दिसलो. तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान, जननी जठरी रक्षियले मज, देऊनी पंचही प्राण, देऊनी पंचही प्राण. बाहेर निघता मातेचे स्तनी, पय केले निर्माण, पय केले निर्माण, पय केले निर्माण. तू माझा यजमान रामा, तू माझा यजमान. बाहेर पडता मातेचे स्तनी, पय केले निर्माण. हे बाहेर पडची पयलेची मातेक असतना तू पय निर्माण, दूध निर्माण करून दवरतो. भायर पडना फुडें ते भायर येवच्या लागता. पण तो सर तयार तरी कोण पिंडी रचूच पयली उंडी रचुयता म्हण मला आई केन्ना सांगताली. चेडा कसल्याची काळजी करची ना आयुश्यान तू. इत्या म्हळ्यार देव पिंडी रचूंच पयली तो उंडी रचुयता. तुमगेल अन्नाची सोय करता, खड्डेर तुमकां जन्मा घालता. तान लागल्यार त्यांची दूद, भूक लागल्यार त्यांची दूद. तान लागली त्यान पातळ जाता, भूक लागल्यार दाटळ जाता, भूक भागता. आणि कसले वखद जरी दिले, आवसूक दिलें की ते वखद दुधांतल्यान चेरडा पावता, चेरडा बरें दिसता, ताका रोग वता. ती ताका पौष्टिकता मेळटा. जे जे खाल्ले बुद्धिमत्ता बरी जावंक आवसून बदाम खावचे. चेरडाक बदाम पचतवे ना, आवसून खावचे. आणि त्या चेरडान दूध पिल की ताका बदामाची पौष्टिकता, तागेले बुद्धी समज जाता. हो अन्नदाता. जगी पाहता देव हा अन्नदाता, तया लागली तत्वता सार चिंता. आणि सगळं भारू तागल योगक्षेम चलयतलो हो देव. आता योगक्षेम म्हळ्यार मस्त पण ताजो अर्थ सांगला. योग म्हळ्यार मेळचे आणि क्षेम म्हळ्यार आमकां जाय आशिल्लें मेळचें, ताका योग म्हणटात. मेळचे आणि क्षेम म्हळ्यार जे मेळ्ळें तें टिकोवचें. हाजो सगळ्याचोय भारू योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणल्या देवाने. तशी ताका तत्वता सार चिंता सगळेच असले देवागले मध्व मुनीश्वर स्वामी रमापती धरी माझा अभिमान रामा, धरी याचा अभिमान. तू माझा यजमान, तू मग यजमान, सगळं तू म्हाका दिता. तावळी इतलें सगळं तो करता. अरे तू फुकट तागल नाव कृतज्ञ जावन तागल नाव फुकटचें घेवचें जायना. तयाचे मुखी नाम घेता फुकाचे, मना सांग पारे तुझे काय वेचे. कसल्या घेवंका नाम? म्हाका वेळ ना, देवाक वेळ ना तुगेलें नांव घेवच्याक म्हणल्यार रामनाम सत्सत ना तुगेलें, हय की न्ही. देवान कसल्या तुगेलें नांव घेवंका? तूं न्हिदल तावळी तुगेलो श्वास कसल्या खातीर घेवंका? कसल्या घेवंका? इतलें तूं इम्पॉर्टंट आसलें. तूं कायम देवाक सवत आसता, संतांक सवत आसता. जाल तरी देव तुगेल खातीर तुगेलो श्वास घेता जागी राबून. तूं न्हिदल तरी तो जागी राबता आनी तुगेले खातीर ना हें घेता. तर तागेल फक्त नाम एक घेवच्याक तूं कल जाता. तूं जेवचें खावचें सोडलें की हांव मस्त ज्ञानी, म्हाका वेळ ना, म्हाका ऑफिस आसा हें आसा. तर तूं खंयचीं कामां सोडलें. हें कल नाम घेवन कल जावचें आसा म्हळ्यार घे न्ही. आनी तूं नाम घे न्ही म्हणून तो नाम जो श्रीराम आसा तागेल कसलें बिगडचें कर न्ही. सृश्टी अशी चलता सकल्या म्हळ्यार ती आवस समगेली. चेरडान आवसूक विचार न्ही म्हणून आवसू चेरडाक मायेन पळोवची राबयना. तें भिवंका म्हणना जाल्यार क्लेश शेवटी आमकां जाता. खंय पूण मनान तांगेलो कॉन्शियस आमकां खात्ता की म्हणटार आवस बापून आपणा खातीर इतलें केल्लें
आपण तांकां पळयना मग तांगेल कृतज्ञ ना तांचल्यागी आं तांकां विचारना तांचलें एक पण सुद्दां तांगेलें नांव घेना तांचलें संवाद सादना एक चेडान घडयाळ पेटयली खंय बापसूक बापसून सांगलें हे घडयाळ टायम पळोवन शकता तूं म्हाका घडयाळ पेटयलें ताजे बदलाक टायम काण येवन म्हाका तूं मेळ्ळेलें असलें म्हणलें 4 शब्द तूं लागीं बैसून उलयलें असलें रे आपणाक जास्ती बरें दिसताशिल्लें तशें आसतें तशी देव आमचे खातीर इतलें करता ताका कसले पयशांची अपेक्षा ना कसलीच अपेक्षा ना पण आमी जावन आमी देवा हां कितलें करता रे तूं म्हजे खातीर श्रीरामा कितलें करता रे अशें जरी म्हणलें तर की तुगेल कसलें वत्तवें तांकां तुगेल गांठीचे कसले पयशे खर्च जातात की कसले त्रास आस की तुका कसलें स कसलें ना न्ही अरे तू कोण एकशित मानव तिन्ही लोक जाळू शके कोप येता निवाला हरू हरू म्हळ्यार ईश्वर शंकर निवाला हरू तो मुखे नाम घेता तिन्ही लोक जाळू शके कोप येता 94 निवाला हरू तो मुखे नाम घेता जपे आदरे पार्वती विश्वमाता विश्वपिता आणि विश्वमाता म्हणटा शिव पार्वती ती सुद्धा रामागल नाम घेता ती म्हणून म्हणा हे तेचे हे नाम आता कळमें जो प्रलय काळांत तूं प्रलय घडोवन हाडचे शकता ब्रह्मांडाचो तो ईश्वर ताणें हलाहल पचयलें आनी खंयच्या जोराचेर पचयलें रामनामा जोराचेर तो कोण दाखयता आदी सांगितलें केलें मग सांगितलें ताका इतलें बरें दिसता तो स्मशानाक कसल्या वचून रक्त गोतसवे की ताका जे लोक पाप मरता ती रामनाम सथय तांकां आयकूंचे येना कडे ते माती जातात थंय भस्म जातात ते भस्म तो आपणा गलांगात थापून घेता आनी म्हणटा बोल बेटा रामनाम सथय रामनाम सथय रामनाम सथय आनी कान्नान तागेल्या रामनाम सांगता तातूंत तांकां हें मेळटा तर हांगा तांणी सांगल्या सुरेंद्र चंद्रशेखरू अखंड ध्यात से हरू जनासी सांगतो खुणा श्रीराम राम हे म्हणा महेश पार्वती प्रति विशेष गुज सांगती सलाभ होत से दुना श्रीराम राम हे म्हणा विषय बहुत जाळिले विशेष अंग पोळिले प्रचित माझी या मना मगल मनाक प्रचित आयल्या ती घेऊन तुम्ही घेऊन पळया श्रीराम राम हे म्हणा बहुत प्रयत्न पाहिले परंतु सर्व राहिले विबुध पक्ष रक्षणा श्रीराम राम हे म्हणा मस्त प्रयत्न केले हांवें दाह कमी जावच्याक नाग गळ्यांत घालून घेतलो आनी कले चंद्र धरलो गंग घेतली मात्यारी कसल्याने मग विशाचे असर कमी जायनी रे मना फक्त हांव जेन्ना राम राम म्हणून सुरू केलें आपे आपे ते हंगार आपले थंड जाले आतां रंग मात्र दिसता जाल्यार म्हाका दाह जायना ताजो दाह जायना रंग मग नांव नीलकंठ जालें हरकत ना जाल्यारय ताजो दाह जायना अपाय होत चुकला उपाय हा बहु भला भला नसे जयासी तुळना श्रीराम राम हे म्हणा त्यांच्या बहुत पाहिले खरे परंतु दोन्ही अक्षरे चुकेल ये मयातना श्रीराम राम हे म्हणा मनी धरून साक्षपे अखंड नाम हे जपे मनांतरी क्षणा क्षणा श्रीराम राम हे म्हणा जय जय रघुवीर समर्थ हे तांणी रामनामाच महिम हांगा सांगला कळ्ळें आतां हे रामनाम कित्येक भक्तांनी घेतले कोणे मस्करी म्हूण घेतलें कोण निंद करच्या म्हूण घेतलें कोणे नकळत खंयचे तरी गुरून सांगलें नाम दिलें घे म्हळें दिल्लें घेतलें पण घेता घेता तातूंत भक्ती निर्माण जाली आवड निर्माण जाली तर ती भक्ती जायी तर कशी कसली भक्ती जायी व्याधस्य आचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नोदन भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणैः भक्तिप्रिय श्रीपती हे भागवतांत आयिल्लो हो श्लोक ते व्याधस्य आचरण तो व्याध ताका देव म्हळ्यार कल्ल म्हणून संकल्पन सुद्दां नाशिल्लें नुस्तें प्राण्यांक मारचें आनी खावचें आनी न्हिदोवचें बद्ध हे आला आला प्राणी जन्मासे आला परत परत सांगचें ना तें कल्ल म्हणून तसो तो बद्ध अवस्थेंतलो व्याध चुकून एक जंगलांत वचुलो
सुकृत जागृत जाले तेन्नाची देवळान ताका कले मेळ्ळी आनी ते शिवरात्री दिवस आशिल्लो शिवरात्री रात्री महाशिवरात्री आशिल्ली थंय वचून पावलो थंय आमचें देवळ आशिल्लें लोक शिव 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 म्हणटाले ताणें दर्शन घेतलें लायनीन सगळे जाण ताका हकलयताले तरी वचून ताणें खिडकीन ताणें दिसता की पळया म्हण अशी एक प्रदक्षिण घाली पळयल्यार काळ फात्तरू आनी ताजेर लोक उदक घालता ती दूध घालता तें शिव 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 म्हणटा तें स्वता उपास राबले आनी ते शिव शिव म्हणटा म्हणटा ताका तोंडांतूय तें नाम बसलें हांग राबून कल जावचें सर त्या पेक्षा आपण जंगलात मुखार वचच्या कोणे प्राणी मेळत की म्हणून वतना तो निंद करून कसली मूर्ख लोक आसा ती आपणे खावच्या मेळ्ळी म्हण आपण उपास सर हांकां तशें न्ही घार सगळे रांदप आसत तरी हांगा उपाशी राबल्यात मुर्खावारी शिव 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 म्हणटात शिव शिव म्हणटात अशी म्हण वचून बसलो तर तागल पाप सगळें नश्ट जावन एक रात्रींत ताका हें मेळ्ळें कळ्ळें सद्गती मेळ्ळी त्या व्याधाक अशी ती काणीस व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य चेवे ध्रुव 5 वर्सां चेडूं ताका आवसून हें सौत आवसून हें पांयार ताणें ढकलेल खंय आनी मगल पोटान जल्मा यो म्हूण सांगलें तर आवसुल्या रडना पड आवस म्हणाली की म्हाका अकल्याक तिणें ढकलेलें कोणेंय ढकलय ना म्हूण असली जाग तुका मेळका जाल्यार देवागेर प्रार्थना करता तो खंयच देव तो रानांत वचून थंय बसून दार लावता हांव वचूल मग ताका भंय दिसता न्ही नारदान ताका मंत्र दिलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनी तो जो बसलो 5 वर्साचेर ध्रुवस्य च वयो आड येयन ताका तारांगणी ताका दिलें तारांगणांत ताका प्रमुख स्थान उत्तर दिश दाखोवचें उत्तर म्हळ्यार ऊर्ध्व हें कळ्ळें प्रगती त्या उत्तर दिशा बाकी स्टार्स कोणी हालता ती तो थंय अढळ पद ताका मेळ्ळें ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्रस्य का गजेंद्र मोक्ष एक हागलो हत्ती गल पाय एक मगरीन धरलं खंय क्रॉकोडायल आनी त्या हत्तीने हे देवा म्हाका रक्षण करी म्हूण सांगलें हां आनी ते कमल एक उगयलेले ते ताणें सोंडाळीन दोन अशी उडयले ते हक्क मेळ्ळे खंय देवाक आनी त्या देवाने गरुडार थावन येवन तो ती मगर गिडची आशिल्ली तितले घड्या भितर ते विमानान ताणें कशी उडकी मारतात न्ही पॅरेशूट ना कले ना तो गजेंद्रा खातीर धांवन आयलो धांवन येवन ताका सोडयलें मात्र न्ही ते मगरीक मारून घालचे पळयलें मगरी कशी कातून घालें आनी ताका भायर काडलें मगर म्हणटा की म्हाका कल्या तूं तारना ताका मात्र तारलें ना तूं दुश्ट आसा म्हूण तूं कशें तारचें तरी तिकल म्हणाल गो तसं तो भक्तागल पाय हांव धरले न्ही म्हळ्यार आतां हांवें आय एम एलिजिबल नाव तर म्हाकाय तूं तार त्या मगरीक सुद्दां ताणें तारलें भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणै हां गजेंद्रस्य हे का जातीर हे व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का बी ए जालेलो आशिल्लो तो गजेंद्र कलयान आशिल्लो ताका का जातीर विदुरस्य विदुरागल दासी पुत्र तो जाल्यार दुर्योधना पंचपक्वानाचे जेवण सोण कृष्ण विदुराल घार वचून कणी खाता कणी म्हळ्यार कळ्ळें की आमी ते आंबिलणी करनात वे कडोवन घेता ती बाजरी पीठ ज्वारी पीठ आनी तसली कणी खालताली गरीब तो तांगल का जातीर विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम उग्रसेन रायू ता पुरुषार्थ नाशिल्लो ताका बरी म्हळ्यार स्वताक स्वत्व हरोवन बशिल्लो कळ्ळें म्हळ्यार तो तागल चल्ल आशिल्लो न्ही तो भयंकर वायट आशिल्लो कंस तर कंसान ताका कैदेन घालें आनी ताका दिसलें मनाचें स्वातंत्र्य हरोवन बसलेलें हांग मना श्लोकाचें हें येता तर ताका कृष्णाने कंसाक मान ताका सोडयलें आनी तागल मनाक वेगी माझे मना पालटावे तागल मन पालटलें आनी ताका समर्थ केलें राज्यपदाचेर परत बसयलें का जातीर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जा या कमनीय रूप मदीं कुब्जा ही पहिले जन्मांतली मंथर आशिल्ली खंय ती तिगल पापा मिती कृष्ण जन्मांत ती कुब्जा 8 कड वांकडी मात्र न्ही ती संगती सुद्दां कंपल्सरी तिका कंसागल राज्यांत तें कंसागल आंगाक तितलें संबंध आंग बर लागता तितलें चंदन झरयता बसचें आनी तें ताका आंगा पासून ताका न्हाणोवचें हें काम आशिल्लें दुश्टागल संगती हां तो तिन्ने करुणा देवा मगल करूण या नव्या मकांतान चुकय तर देव जेन्ना आयलो
तितल्या पळोवच भितर ती सरळ घुमटी जाली बायल मनशी. 8 कडे वांकडी आशिल्ली ती अष्टवक्रा. कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत् सुदाम नो धना. सुदाम याला पिंके धोतर ताक कोणे लागीं घेनाशिल्लें. ताक महालान तापोवन सगळे राययाल्यातून राणयाल्यातून ताका कौतुक करेलें आनी ताका सगळें धन दिलें, सगळें दिलें. तशी कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत् सुदाम नो धनम. हां अशी सगळ्यांक तशीच आसा. भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणै. भक्तिप्रिय श्रीपती. गणिका. गणिका म्हळ्यार कोण? प्रॉस्टिट्यूट, वेश्या व्यवसायाने. तिने एक पोपट खरेदी केलं आणि तिका कोण की रामनामा महत्व सांगिल्लें म्हूण त्या पोपटाक तिका रामनाम म्हणून वेळ खंय आशिल्लो. तर तिने सतत त्या पोपटाक शिकोवन राम 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 म्हणूच केलें. तो पोपट सतत राम 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 म्हणटा, तितलें येतालें ताका. ते आयकून आयकून ते राम नाम तिका तोंडान बसलें आनी गणिका उद्धरिली. शुकाक तें नांव म्हणूच केलें आनी त्या हाज्याने ती गणिकेल उद्धार जालो. तशी केवल भक्ती जाली. भक्तिभावाने तेमी हांगा सगळ्यां गेले 95 धरून मुखारी. तांणी अजामेळ पापी म्हळ्यार ताका बरी बायल बील आशिल्ली, बरो ब्राह्मणांतलो बऱ्याच मनुश्य सदाचारी. ताका संगती चुकली आनी तो एक वेश्येल घार वचून राबूं लागलो. घर संवसार चोडलो आनी थंय ताका कितली चेडवां जाली. तातूंत शेवटचे चेडून नारायण तागेलें नांव दवरलें. खंय की तागेलें मन खावच्या लागलें म्हणून हागेलें नांव नारायण दवरलें आनी कोणकी सजेस्ट केलें तागेलें नांव नारायण दवरी. त्या निमित्तान कोणी तुगेलें तोंडान नांव येवं. मोरू पडलो तर तागेल आसक्ती खंय त्या नारायणाचेर चल्ल्याचेर. पण सतत घेवन ते नारायण नाम तागेलें तोंडांत इतलें बसलें. नारायणा 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 नारायणा. पळय नारायण खंय आशिल्लो की तो काय ये न्ही जाल्यार खरो नारायण आयलो आनी ताणें ताका वांचयलें. तशीच संत कोण भक्त प्रल्हाद हांचे राक्षस कुळान जन्म आयिल्लो. देवागेलो अवतार म्हणटात. भक्त प्रल्हाद तेमी देवाल अवतार म्हणून ती कयादू राम भक्त आशिल्ली ते जाल्ले. पण हिरण्यकश्यपूगेल पोटांत तो भक्त प्रल्हाद कशें जन्म आयलो. कयादू एक पंथा नारदागेल शिश्य ती. नारदाला रडली खंय की आमगेले अशी पुरे राक्षसी कुळ तर म्हाका तें पसंद ना असले दुश्टपणा. म्हळ्यार बामूण भोव दुश्ट आसा, केन्नाय नारायणाचें नांव घेना. तरी म्हाका तरी भक्त म्हगेले पोटी जन्म येवंक कावून म्हाका इच्छा सकल करूं. तावळी नारदान तिका सांगलें की कांय ना, एक काम करका मात्र, आयडी कसली पुणी कर, पण त्या हिरण्यकश्यपूगेल तोंडान थावन 108 पंथां नारायण हें नांव उच्चार करय, वदय आनी मागीर तुमगेलें मिलाप जाल्यार तुमगेलें चेडूं भक्त राम भक्त जातलें म्हूण, नारायण भक्त जातलें. पण हें कशें शक्य आसा तें आपण पळोवन घेता म्हणाल. आनी तो वचूलो हिरण्यकश्यपू, तो आपणच देव म्हणून घेतालो आनी वचून आनी ईश्वरा गेले बर मागचे खातीर ध्यानाक वचून तो खंय की दरपंत वतालो आनी सबंद फालफाल्यार वतालो आनी सांजे येतालो. तो अचानक सकाळींच परत आयलो 12 घंटे. ही आश्चर्य. तावळ हिन म्हळ्यार अरे आज तूं बेगी कशें आयलो म्हण. केन्नाय 4 तासार येवन मनीस 15 मिनटां आयल्या रे, तुका काम जाय न्ही. केन्नाय कसलें केलें तरी ध्यान सोडून काय तूं यान आज कशें आयलो. गो कल करचें, हांव ध्यान बसल्या रे, हांव शिव शिव म्हणटा, वयर एक पोपट बैसून नारायण 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 म्हणटा. 3 पंदल नारायण म्हणून कळ्ळें. कल म्हळें अगो पोपटू, कल म्हणाल पोपटू नारायण म्हणालो. अगो नारायण म्हणालो, नारायण नारायण नारायण. कितलें म्हाका डिस्टर्ब जालें गो तसली. शक्यच ना म्हणाल ती. अशी आयडी कोर न्हू तिन्ने तागेल तोंडान थावन मनान मोजून 108 पंथां नारायण नांव वदयलें. तावळी त्या हिरण्यकश्यपू असले मनाचे हांथान सुद्दाय ते राम नामाने ताजे हें जावन वेगी माझ्या मना पालटावी. तात्पुरते तरी त्या मनान पालट जावन नारायणाल प्रीती जावन ते जे चेडूं जन्म आयलें ते भगवत भक्त प्रल्हाद जन्म आयलें. कड्डे तांगेल कुळान बळी, मुख्य म्हळ्यार राक्षसी कुळान सुद्दां भगवंतान जन्म घेतलो. कल्ल्याक तरी जे खळांची व्यंकटी सांड
हे राक्षस प्रती एकल्यागल मनात वचून बसले ते काडका जाल्यारी ते नाम तांतू अवतरण जावंका मळ खातीर आत्ता हे मुखावल श्लोक हांव वाचता वता तांतू प्रती एकल्यागल तेंच दिल्या 95 अजामेळ पापी वदे पुत्र कामे पुत्रागेल आसक्तीन थानू तया मुक्ती नारायणाचे नामे तावळवर नारायण नाव दवरलें ते नारायण नारायण म्हणू लागलो कडे शुका कारणे म्हळ्यार पोपटा कारणाने कुंटणी रामवाणी कुंटणी म्हळकलें ती एक वेश्या हां गणिका तिगत सुद्धा उद्धार झालो मुखे बोलता ख्याती झाली पुराणी जय जय रघुवीर समर्थ कडेरी महाभक्त प्रल्हाद हा दैत्य कुळी जपे राम नामावळी नित्य काळी पिता पापरूपी तया देखवेना जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना जन्मात राहिलो प्रल्हादू तरी के ताने जन्म आयलो की हो परत राक्षसी कुळांतले तो परत राक्षसी वृत्तीन वचुलो आणि कोणे देवाल नाव घेवंच नातालो हांवच देव म्हणून स्वतागलोची ताणें पुतळो केल्लो आनी ताणें सगळ्यांनी पूज करता म्हणून जाल्यार प्रल्हाद दर पंथा हे चार्डाचेर पीठ आशिल्ली तावळी ताणें विचारलें की गुरुजीन तुका कसलें शिकयलें एखाद तरी बाळ तुका गुरुजीने जे पाठ दिले न्ही ताका स्कुलाक घालिलो आनी त्या टिचर्सांक कंपल्सरी तांकां आपणा बद्दल आपण देव हें शिकोवंक म्हणून जाल्यार ताणें गुरुजींक कल्ल पाठ ताणेंच गुरुजींक पाठ दिले प्रल्हादान आनी पुराय चड रामनामाक लागली नारायण नाम म्हणच्या लागली हां आनी ताणें विचारलें की गुरुजीन तुका खंयचो पाठ शिकयलो पळय तो एखाद तरी म्हण दाखय मा म्हणून ताका पांयार बसयलें तावळ तो म्हणालो भक्ती मार्गाचे नवविधा प्रकारची भक्ती असता विष्णू भक्ती हें गुरुन आमकां शिकयलें कल्लें श्रवणम कीर्तनम नामस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम ही नवविध प्रकारची विष्णू भक्ती ज्या योगाने तें अध्ययन शिक्षण उत्तम जातकी तें शिकयलें ताका भयंकर कोप आयलो पेटाक ताका सगळे नमुन्याक ताका मारच्या प्रयत्न केलो जाल्यार तो वांचलो तो शेवटी हो हतबल जालो जशी दुशासनाने साडी फेडतना नारायण ताका कृष्ण त्या द्रौपदीक साडी पुरयतो गेलो हो दणून गेलो घाव मेवन गेलो तरी की साडी काही कमी जायनी ती तशी हांगा कितले प्रयत्न केले तरी हो मरना पडे ताणें विचारलें तुगल मगलशे दुसरो देव तूं खंय ताण हाडटा खंय आसा खंय तुगल देव तो प्रल्हाद सांगता भू जल तेज समीरक रवी शशि काठादिकी असे भरला अरे स्थिरचर व्यापुनी अवघातो परमात्मा दशांगुले उरला हां हे आयकन भितरी तांकल म्हळें अच्छा तशेंच तरी हो खांब आस पळय मा हांत तो देव आसा तुगलो भय देव आसा भय तो कान धरून पळय देव गुरगुर गुरगुर करता म्हूण ताकाय आवाज आयलो हांणे एक लात मारली खांबाक खांब फुट्टून तांता नरसिंह भायर आयलो अर्ध नरसिंह आनी अर्ध मनुष्य कळ्ळें ताका वर आशिल्ली न्ही हाल्या थान तान वर घेतिलो ईश्वर हाल्या थान की ब्रह्मदेव हाल्या थान की कोणा थान हे सगळे देव वर दिता सुट्टाले आनी निस्तरची विष्णूने तशी विष्णू जावन आयलो की म्हाका घरा भितर नाका मरण घरा भायर नाका आनी जमिनीर नाका हवे हांत नाका वयर नाका तोगू नाका असं सगळे रात्र नाका दिवस नाका असं सगळे अटी घालिल्ले ताका दिसलें आपण सगळे फुल कल म्हणटात एक्झॉस्टिव लिस्ट काडून मरण टाळ्ळें बट द लिस्ट इज समटायम इन्क्लुजीव एंड नॉट एक्झॉस्टिव इन्क्लुजीव म्हळ्यार हांगा नाका थंय नाका जाल्यार दिवस रात्रीच मध्य संध्याकाळ आसना न्हय हां तशी घरा भायर नाका भितर नाका उंबरटाच न्ही शस्त्रान नाका अस्त्रान नाका नांगटांनी मारलें पांयार घेवन मारलें जमिनीर नाका जमिनी वयर नाका आपणाक पांयार धरून ते हिरण्यकश्यपून नशीब तरी कितली बरें आनी ताका मारलें कळ्ळें आनी हें सुद्दां तो देवागल भक्त आशिल्लो पयले जन्मांत तो शापान हिरण्यकश्यप जाल्लो म्हूण देव स्वता येवन ताका ताणें तारलें देव अशें भक्तीचें जय जय रघुवीर समर्थ आतां सांगता ती मुखी नाम नाही तया मुक्ती कैची अहंता गुणे यातना ते फुकाची
पुढे अंत येईल तो दैन्यवाण, म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराण. 97. जय जय रघुवीर समर्थ. कोणाक नामच घेवच्या येना ताका कशी मुक्ती मेळटली. प्रल्हादाक अग्नीन घाल तरी तो ताका देवान राखलो, उदकान बुडयल तरी देवान राखलो. अमृत विष आसताना अमृत केलें. तुका म्हणे तू या अनाथांचा नाथ, ऐकून या मात शरण आलो. देवा हांव तुका शरण आयलां. जाल्यार हांगा समर्थ म्हणटा ती जाल्यार ते कल्ल्याणें इतलें सगळें राखलें देवाने एक नामाने. कशी नाम घे, तुका सगळ्यांक तुवें मूग आस कशी घे, निंद करूंक घे, कळ्ळा जावो अशी रटरट्टा. म्हजे मन राम रटे ही रटे तशी रट्ट वचे. मुखी नाम तावळी आनंदान घेतल्यार, आवडीन घेतल्यार, आदरान घेतल्यार कितलें काम जातलें, वय की न्ही. जाल्यार एकल्यांक तोंडान नाम येना. मुखी नाम नाही तया मुक्ती खंयची, अहंता गुणे यातना ते पुकाची. अहम अहम फक्त हांवच कोणकी त्या अहमाक बूडच ना, अधिष्ठान ना कल्याचे पाया म्हणा जमीन ना. कितले दिवस त्या टिकतले, भुसभुश्याचेर राबला तो. त्यामुळे ती पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा, म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराणा. म्हणा रे देवराणा म्हणा रे. रामागल हें करा ती. कसल्याक तुका इतलो गर्व. समर्थ तांगेलो अभंगान म्हणटा ती, कोणाचे हे घर कोणाचा संसार, सांडुनी जोजार जाणे लागी. आत्महित गेले संसाराचे ओढी. प्रपंचान शिरकलो मग स्वतागल हांव कल खातीर आयला, आत्मज्ञान कोण घेवचे खातीर. तें गेल्ले संसारा ओढीन ताण वेल म्हाका, अंती कोण सोडी रामे विण. जाणवेना राम सुकृता वाचून. पूर्व पुण्य जागृत जाले शिवाय तुका रामागले नाम घेवंक हें मनांत येना. पापियाचे मनी राम खंयचा, अरे तू पाप करता सुटला. तेमी ती आत्तपुणी शरण वच हे मना. तुका शेवटी तुका प्रॉब्लेम कल्लेस देवा, कल्लेस. तुक्कपणी सुख मेळतोय, तू दुसऱ्यांक दुःख दिता सुटला, तुका सुखच वे ना. तुका एक सम भंय दिसता, कल हांव हक्क दुखयले ताक्क दुखयले. सिंह सुद्दां इतले जाणां मारता न्ही, तो चमकत एक सम मागशी म्हणून पळयत आपणाला कोणें पाठलाग करना म्हणून. तशी खूनी मनुश्य सुद्दां कायम भिल्लेलो आसता, आपणाक कोणें पुणी पकडटली म्हणून, कसलेपुणी प्रूफ तांगेल्या हाक लागतले म्हणून भिल्लेलो आसता. तशी हांगा तांणे सांगलें तूं भये शिवाय दुसरें कसलें मेळटा. आत्महित गेले संसाराचे ओढी, अंती कोण सोडी रामे विण. जाणवेना राम सुकृता वाचुनी, पापियाचे मनी राम कैसा. पापियाचे मन फक्त भीती भय. राम कैसा तया लौकिकाची चाड. तुका प्रसिद्धी जाई, पैस जाई, लोकेशणा वित्तेशणा सत्तेशणा सत्तेर बसच्या जाई, पण राम नाका. फक्त लौकिका चाड आणि पुरविती कोड संसाराचे. संसारांतले लोक सुद्धा तुका उदो करतात, पण ते धूर्तान करतात. तुका गरज जाईल तर कोणें येवचें ना. वाल्ल्या कुळ्याल बायलेन सरळ सांगलें, तुगल कर्तव्य आशिल्लें आमगेल पोट भरचें. कळ्ळें मागीर तूं बामूण आस, तूं कशी भरका दॅट इज युअर लुकआउट. तूं कोणें सांगलें अशें करूंक, तेमी तशें करचें ना म्हूण सांगलें. कळ्ळें. तर हांगा अनुतापी झाले संसारी सुटले, राजे राज्य गेले सांडोनिया. भक्तराज भावे भेटले देवासी, राम रामदासी रामी रामदासी धन्य वेळा. तो राम हातू कोण नाम घेतलें की तांकांच राम मेळटा. आतां 98. हरी नाम ने मस्त पाषाण तारी, बहु तारिले मानवी देहधारी. तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीवतो पापरूपी. जय जय रघुवीर समर्थ. अरे हरी नाम पाषाण ततले समुद्रांत पाषाण ततले. आमगो तस पाषाण कले एखाद मनुष्य जो बुडत न्ही, बुडत कशी तो तोग्गू वता आनी बुडता उदकान भितर आनी मोर वता. पण मर ना पडे ताका अहम ना जात न्ही, भायर कोण वता, आत्म भायर पडता. कडी ते प्रेत ताजें वजन इतलें तरी ते उदकान तेलून वयर येता, तरता. हरी नाम नेमस्त पाषाण फात्त सतरले, बहु तारिले मानवी देहधारी. अहंत वचून सगळ्याक देव सांभाळता. तया रामनामी सदा जो विकल्पी,
वदेना कदा जीव तो पापरूपी. जय जय रघुवीर समर्थ. जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी, तये माझी जाता गती पूर्वजासी. 99. जगी धन्य वाराणसी पुण्य राशी, तये माझी जाता गती पूर्वजासी. मुखे रामनामावळी नित्य काळी, जीवा हित सांगे सदा चंद्रमौळी. पहिलं सांगितलं चेंज परत असं. जय जय रघुवीर समर्थ. पुण्यक्षेत्र काशी क्षेत्रांतू ईश्वरागल वास असता. कळ्ळें म्हळ्यार थंय तो सतत रामनाम घेत असता. आणि त्या कान्नान पळयलें मी ती मोरची वेळापुणी रामनामाची आवड निर्माण जावो म्हणून अशी. नंतर रामनाम घेना जाल्यार कल जाता. 100 श्लोक भोबर असं. यथा सांग रे कर्म तेही घडेना. आमकल जाल्यार कर्म करता 100% आमगेल खर्चो न्हू. त्यान धड तेवें जायना. कायम भय्य म्हळ्यार एक चंचल मन पूर्ण आमी दिवच्या शकना ती. इत्या म्हळ्यार तो करून घेतलो असं म्हूण सांगून ताजेर आमी सोंपय न्ही. हांव करता म्हणून. आनी अर्द केलें की हांग आठयलें थंय आठयलें. जपा बस तरी अरे गॅसार दूद दवरलें, कोणकी बेल्ल केली बागी उगडच्याक, पुस्तक वाचतना आनी खंय की टीव्ही सिरियल सुरू जालें आसतलें. असे सगळे व्यत्यय येतात. तेमीत यथा सांग रे कर्म तेही घडेना, घडे कर्म ते पुण्य गाठी पडेना. इत्याक निरपेक्ष करनात आमी. अपेक्षा दवरून फळाची अपेक्षा दवरतात. फळ मेळटा मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे म्हणटात. कीर्ती रूपे न्ही, रोड रूपे उरावे, बेंच रूपी उरावे, मॉन्युमेंट रूपी उरावे अशी सगळें. तेमी ते तुमी फळाची अपेक्षा केली हांगा मेळ्ळें. मुखार वतन तुमी गांठीकल दवरलें, बचत कल्ल्याच केली. जे तुमी मोर वतन घेता ती ते कल्ले ना. दया पाहता सर्व भूती असेना. तुम सगळ्यांतू देव दिसना. इतले तुमी स्वार्थी की तुम फुकाचे मुखी नाम तेही वसेना. इतले कृतज्ञ तुमी. तुमगेल कशी तरतले. हे मना तशी कोर नाक चरडा. तू सज्जन अस. तूंच देवाल विभूती, तूंच देव असं. त्यांनी तशी कोर नाका म्हणून सांगतात. अथांगा 151. जया नावडे नाम त्या ये मजाची, विकल्पे उठे तर्क त्या नरकचीची. म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे, मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे. अथांगा पैतांनी सांगलें कशी नाम घेतलें जाता म्हणून. तें भय जाल्यार आदरान नाम घेतलें आनी बरें जाता. कोण नाम घेनाच की आवडिना तांगेली प्रपंचांतली आसक्ती कमीच जायना. आनी मरचे वेळार यम म्हणटा यो गळ्यान फास जाल्यार हो काण घेवच्या पळयता. जशी वायट कर्म खून करून कोणाक हें दितात न्ही, फासार चडयता ती, तो रडता वता. वेऱ्याक जे स्वातंत्र्य वीर आसत तांकां फाशी दिले. ते भारत माता की जय म्हणटा मृत्यूक सामोर वचले. यमाक ही वॉज व्हेरी प्राऊड ऑफ देम. कळ्ळें म्हळ्यार स्वातंत्र्याक सेव केली तांणी. तरी ती देवालीच सेवा. जया नावडे नाम त्या यम जाची. तो यम ताण व्हरता. टग ऑफ वॉर चलता हांगा. जीव म्हणटा म्हाका येवचें ना, यम म्हणटा म्हाका व्हरचें अशी. आनी विकल्पे उठे तर्क त्या नरकचीची. ह्या नामांत कल्ले कल भारी मेळटा. नोकरी मेळूं कल नोकरी मेळची केल्या म्हूण म्हणटा बैसून. तशी राम म्हूण कल राम मेळच केल्या अशी. पण राम म्हळ्यारीच रामी. नाम रामाल नाम राम नाम म्हळ्यारीच राम. तेमीत आपयल की तो येत्ताची. आनी हे असले विकल्प करतल्यांक शीत जाता गांवांत. म्हणून अति आदरे नाम घ्यावे. कशी म्हणटा की ताचो बरो प्रभाव जाता. जाल्यार अति आदरे कल खातीर घेवंका कोड ऑफ कॉन्डक्ट जर समज का. हाय नरेंद्र मोदीन आमगेले अरे वा कितले बरें काम करता यो तुगेली मुलाखत घेवची आसा. 5 मिनिट दिल्या. कोणाल पुणी फोन आयलो 5 मिनिट तुका दिल्ली आपयल्या म्हणून. तिकीट तांणी काडल्या. तर आमी कले अशी वतात वे. आमी बरो ड्रेस कॉन्डक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट टायमशीर आदराने थंय वता ती. कितले वी फील सो प्राऊड अबाउट इट. वय की न्ही. तशी आमी त्या आदराने नाम घेतात म्हळ्यार आमी त्या देवान आमकां मेळूंक आपयल्या म्हणून आमी वता ती. तर आमगेली कोड ऑफ कॉन्डक्ट तशी आसका, बरो आसका, वाटेल तशी वचची ना, बुरशी जावंक वचची ना. आनी मुखे बोलता दोश जाती स्वभावे. ते अति आदरान वचचे मात न्ही, तेंचे नाम घेवचें. जोहार माय बाप जोहार.
तुझ्या उष्ट्यासाठी आलो म्हणतात संत चोखोबा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता 192 श्लोक. अतिलीनता सर्व भावे स्वभावे, जना सज्जना लागी संतोष भावे. देहे कारणी सर्व लावीत जावे, सगुणी अति आदरेसी भजावे. अतिलीनता सर्व नामाने लीनत येतात, आम्ही नम्र जातात. खल्या म्हळ्यार नामाची सत्ता आपणापेक्षा कितली प्रगल्भ आसा, कितली श्रेष्ठ आसा हाजो प्रत्यक्ष अनुभव आमकां येता. त्यानीत आमी अतिलीन जातात, सर्व भावे सहजपणे. तशी जावन आमी सगळ्यांक सज्जनांक संगती करता मात न्ही, तांकां आनंद दिवका, मनुश्यांक आनंद दिवका, तांगेलो उपयोग पडका. देहे कारणी सर्व लावीत जावे. देहाच उपयोग कशें करता, सगळ्या लागीं आदराने तांगेल पूज करच्याक, तांगेल उपयोग पडची. एक आमी तर जावंका. तर म्हळ्यार कळ्ळें, तुमकां तसो हाजे गोवांत आमी पळयल्या, ते न्हंय आनी क्रॉस करून वचका जाल्यार ते तर हेंथान वचका लागता. ते तर म्हळ्यार लाकडाची भक्कम इतलो व्हड ते हें आसता मचवो, आनी ताजे भितर लाकडाची अशी फळी घालिल्ली आसतात. त्या फळ्यांचेर कितली वाहन धरता, ती बस धरता, मोटरसायकल कितली, कार सगळ्यांक घेवन ती पेलदिकाने ताबडतोब सगळ्यांक घेवन वता. तशी आमी आमगेल देहाने सगळ्यांक तर व्हरची तसले आमी ती तर जावंका. आमगेल देह म्हळ्यार ती तर जावंका. ते सगळे वाहन, सगळे देह ही वाहन आसत, सगळ्यांक धरून घेवन वचची तितली आमगेल कॅपॅसिटी आमी वाडोवंका रामनामाने. आनी हें करका. हांगा तांणी सांगलें क्रिये विण वाचाळता व्यर्थाय. 103, 2, 105 थाई त्यांचस कल करका. हरी कीर्तने प्रीती रामी धरावी, देहे बुद्धी निरूपणी विसरावी. निरूपण करतना देह बुद्धी विसरका. कीर्तन करतना कल करका. निरूपणान तूं परब्रह्म म्हळ्यार कल्लें, देव म्हळ्यार प्रत्यक्ष कल्लें हाची करका. आनी जेन्ना तुमी कथ करता त्या वेळार कल करका की नारदाल कथा म्हळ्यार सगुणाची पूज करता. म्हळ्यार मगल राम सगुण रुपान कशें आशिल्लो ताची करता. परद्रव्य आनी कांता परावी, यदर्थी मना सांडी जिवी करावी. कीर्तन प्रसंगान तूं रामाची गुण रूप हाजे विशयांत अत्यंत प्रेम आसता. आनी पयलेच निरूपण आसता. कीर्तनात 2 भाग आसतात, निरूपण आनी कडे कथा. तर निरूपणाक अंती आमगेल देह बुद्धी वचका. निरूपण करतना रामागल तत्व, राम तत्व म्हळ्यार कळ्ळें. ह्या तत्वा बद्दल सांगता सांगता तें तत्वच्या तांतल्यान हांव कथ करून घेतलें म्हणून आमगेल हातूंत नारदाल संचार जावंका. आनी ते जे हार घालता ती ते आमकां दिसून येता की माक्क घाला, तो नारदाक घाला. आनी तो नारद कथ करतस. आनी सगुणाची पुजा, सगुणाचे कीर्तनान तूं निरूपणा उपयोगू आनी सगुणाचे हातूंत सगुणागल कथ करका. म्हळ्यार कळ्ळें रामागल कथा जे काय तुमी करता आसत तें कळ्ळें न्हय. तशी सगुण प्रेमा खातीर रामागल अवतार लिला सांगता, ती रूप गुण हाचे बद्दल सांगता. आनी निर्गुण आसता ते गुणातीत आनी देहातीत कशें आसा हें बोधा खातीर पयलेचे हातूंत सांगता. आनी तें करता 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 आमीची एक नमुन्या देह भावांतल्यान भायर पडका. देह भानांत मात्र आसता. तशी 104 श्लोक. क्रिये विण नाना परी बोली जेते, परी चित्त दुश्चित ते लाजवीते. मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे निपावे. श्री जय जय रघुवीर समर्थ. मस्त जाणं मस्त कलकल सांगता ती करता ती, पण स्वता तशी वागना ती. त्यामीत कल जाता तुम्ही कोणाकय फसोवच्या शकता ती, पण तुमगेल मन फसोवच्या शकना ती. त्यामी ती सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार. तशी सगळं सुख दुःख सगळ्याचे ते मन साक्षी आसा. हे मना तुका सगळी कळच्या लागल्या जाल्यार नुस्तें उरलो नाका. नुस्तें हांव सांगील नुस्तें आयकून स्वता पुरतें दवर नाका. नुस्तें राम 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 म्हणटा बसू नाका. तो रामाक प्रत्येकल्यान पळय आनी त्या राम तत्वाची सेवा करी. कशी जाता तुका शरिराची क्षमत वाडय, मनाची क्षमत वाडय. तुगेल इतली क्षमत आस ते तुगेल प्रज्ञावंत करी.
प्रज्ञावंत करी. कामा लाग, उठ, उत्तिष्ठ जाग्रत वरा निबोधयत. स्वामी विवेकानंद म्हणतात तशी उठा, जागी जा, कामा लाग, शरीराची बळ कमई, कल्या म्हणा क्रिय कोरका. इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि कार्यशक्ती हे देवीगल कार्य असते. आणि ती देवी म्हळ्या मूळ माया कार्य करू आयल्या, कळणे. तर ती त्या वेळार निग्रह म्हण नाना संकट येतल तुका करतना, पण त्या निग्रहांतान तू इफ यू स्विम अगेन द करंट, तुजेर ती गली अनुकंप जातली, अनुग्रह मेळतलो. हें तेमी ती क्रिये विण नाना परी बोली जेते. मस्त नमण्यान उरलेलं जाल्यार क्रिय हातांत कले घडना तरी स्वताक मनाक लाज दिसता. चित्त दुश्चित ते लाजविते, मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे निपावे. आम्ही मस्त कलकले उदाहरण दिता ती. इवन हान तू जर आम्ही सांगील, जर आम्ही वॉट एवर वी प्रीच, आम्ही जर ताजे अनुसरण करनी जाल्यारी, आम्ही तशी वागनी जाल्यारी, वी कम अंडर द कॅटेगरी ऑफ पढत मूर्ख. सगळे गोत्त असं, जशी धान्य मोच्चे एक आयदन असता, पेलो तांदूळ मोच्चे, गहू मोच्चे, ते तांदूळ मोजून कितकी जण शीत करून जेवण वता ती, जाल्यार त्या आयदनाकले खावच्या मेळना. जर त्या आयदनाक जर जाय तरी भक्तीचे गम्म चिकटोंक ताका, म्हळ्यार ताका थोडे तांदूळ चिकटून येता, ताकाय मेळता तशी. आनी ताका जीव येता, नाम घेवन क्रिय करून ताज्यान जीव येता, तशी जिवंत जाता तें आयदन. आणि मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे निपावे. तुम्ही नुसते कल्पनेन कलकल उलयत रावता ती, पण कसले हातांतन घडना, लाज दिसका तुमकां, समर्थ सांगता. ताचे बदला कल कोरका 105. विवेके क्रिया आपुली पालटावी, अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी, जना बोलण्यासारखे चाल बापा, मना कल्पना सोडी संसार तापा. अरे त्या कल्पनेन पळय म्हाका संवसारा भंय दिसता, ह्यो हांव भयभीत असो, अशें जातलें तशें जातलें. ना, रामनाम घेवच्या लाग, पण हांव घेता, तूं घे, प्रत्यक्ष घे. म्हळ्यार तुका प्रभात जातली. प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा. तुगल मनान प्रभात जाता म्हळ्यार उजवाड पडतलो मनान. तूं मार्ग दिसच्या लागतलो विवेकाचो. योग्य विचार कशे करचे, योग्य क्रिया कशी करची, लोकांक हेल्प करची म्हळ्यार कशे नमुन्यान करयेद, कशी तांकां तांगल परिस्थिती कशी सुदारच्या जायद, तांगल प्रॉब्लेम्साचेर दुख्खांचेर फुंकर कशी घालयेद, तांगल आनंद कशी निर्माण करयेद. आनी आपणे आनंदी आपणे बुडचे आनी तांकां मात्र वांचून न्ही, आपणे तरका दुसऱ्यांकय तरोंका तशी. तर अति आदरे शुद्ध क्रिया करावी, विवेके क्रिया आपुली पालटावी. आनी आमकां कल्ले लोकेशण नाका, वित्तेशण नाका, सत्तेशण नाका. ईशणा म्हळ्यार इच्छा, प्रसिद्धीची हावना, पैशाची हावना, सत्तेची हावना, कल्ले ना, म्हाका कल्ले नाका. फक्त मंगलवारीच देव राम तांच्यान तूं भरला. हांव आनंदी आसा, ती कल्ल्या दुख्खी, तांगेल दुख्खाचेर फुंकर घाल न्हू. फक्त फाटीर हात दवर न्हू. एक आई तत्व तें. फाटीर हात दवरून ताका धैर्य दिवचें. हांव आसा तुगेल मागशें, मी तुज्या पाठीशी आहे, भिवू नको. हे श्री समर्थ मन तें म्हणटा, मी तुज्या पाठीशी आहे, भिवू नको. तर पाठीशी न्ही, आमी तांगेल अंतरान तूं शिरका, तांचेर हें करका. आनी ते विवेकान राम नाम एक्चुली घेतल्यार आमी तूं सांगता ते सतत नाम घे देवा. हे मना चाल बापा. बापा म्हळ्यार बापसू, अरे माझी आई असं नको करू म्हणतात न्ही, तशी चाल बापा, बोलण्यासारखे चाल देवा. देवा जे सांगतस पळय तशी स्वता करी, शुद्ध क्रिय करी आणि आदरान करी. आणि विवेकाने सतत नाम घेना पळय, तुगल विवेक जागृत जातलो. तावळी तुका स्वतागल कृतीची कशी सुदारची म्हण कळतलें, मार्ग दिसच्या लागतलो. आणि त्या प्रमाण तूं चलत वच, कळ्ळें. म्हळ्यार मुखार कल जाता, तूं खंय वाद करका लागचें ना. युअर फंडाज आर व्हेरी क्लियर. ताचे खातीर मगल मनाची दिश पयल पालटका. म्हणून तांणी सांगल्या कळ्ळें, वेगे माझ्या मना पालटावे. तावळे पयलीं तो अभंग म्हणेल पळय, पतित पावना जानकी जीवना,
वेगी माझ्या मना पालटावे पालटावे पतित पावना. तशी हंगामी राबिया कल्या म्हळ्यारी कोणाल्या गी तुटे वाद संवाद तो हितकारी. कोणाला वाद करची गरज पडची ना, सगळीकडे संवाद जातलो. हां, आणि आपोआप खळांची व्यंकटी सांडो वाईट गुण सगळे ना जातले आणि आमगेल बरे गुण तांच्यान मिसळतले आणि तांगेल बरे गुण आमी घेतले आणि वाईटाच मात्र नाश जातलो. होमिओपॅथीक वखदावर जाते होमिओपॅथीक वखद घेतना मस्त पथ्य करका लागतात. थंय मनोबोधाचे प्राबल्य म्हणून मनोबोध आमी करता. हांगा आमी राबिया 105 श्लोक थंय जाल्या ती 160 धोरणू आमी पर घेवया. कितले जाता तितले, पण अशीच पाट्या टाकायची अशें काम करची ना. तरी मनापासून आमी हांत आमगे सुदारण आसत. कशी चंचल मनाक जर आमी हें केलें तरी कल जाता प्रज्ञ जागृत जाता, बुद्धी जागृत जाता, बुद्धी प्रगल्भ जाता आणि ताका कळटा कशी कर्म करता ती. विवेक जागृत जाता आणि कर्म घडच्या लागता ती. क्रिये विण वाचाळता व्यर्थ आहे, पण वाचाळत व्यर्थ जायना, क्रिय घडच्या लागता, सगळ्यांक आनंद मेळच्या लागता. आणि आमी तुरये थाय वचचं ना पडे. तो परमेश्वर म्हणटा परत मागशी फिरची ना देवा, तुगेल मन उन्मन करेन मत सांगत यो म्हणून हाय डायरेक्ट शून घेवन भितर वता आणि आमकां आत्मज्ञान करून दिता. सोली व सुख म्हणटात ताका. सोली ओली व सुख, सोली व सुख सोल्लोन दवरले केळे सोल्लोन दिल्या खावचे मात्र गुरडून तोंडान थंय घाल्ले तशी. आतां हांगा ताजे खातीर तांकां पाप तरी कितले मनाक त्रास आसले, म्हळ्यार मना पालटचे खातीर सतत समर्थ आमचे खातीर प्रार्थना करता ती. कल्याण करी राम राया राम राया कल्याण करी राम राया. जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया देवराया कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया राम राया. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी राम राया. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी राम राया राम राया. कोठे जावे काय करावे, तांगेल परिस्थिती अशी तसलीच परिस्थिती आताय असत. आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी राम राया. दास म्हणे आम्ही केले पावलो दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी राम राया देवराया कल्याण करी राम राया. जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया राम राया कल्याण करी राम राया. ही प्रार्थना आहे पसायदान समर्थाने कितले समर्थान गेलं आमकां पाठीन बसत आमगेल मन ते बसकारून संवाद सत्य असती. हे मना तुगेल कल्ल नेमको प्रॉब्लेम असं म्हाका सांग, हांव तुका प्रत्येक पावलो पावली मदत करच्या तयार आसा, पण हांव सांगता तशी वाग. आणि त्या दृश्टीन आमी मनोबोधाची प्रार्थना करूया. तशी केल्यार साधक म्हणून आमी सफल जातले. आणि मागीर स्वाम्यान दिलेली सभा क्लोजर प्रार्थना म्हणूया. क्लोजर न्हय तें, ती सुरवात असत. नंदन तू साधका सर्वे ताजे पयलें हें विवेचन पुष्प त्या समर्थांगेल्या चरणांचेर अर्पण करूया सगळ्यांनी मेळून आणि म्हणूया नंदन तू साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका अवस्था शांभवी नेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरु सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.
ओम शांति शांति शांति.